आमचे जे व्हॉलंटियर्स असले हांकां फक्त भायर भायर हे करून कोण तरी वचोन थंयसर वचोन गर्भकुडीन वचोन खुत्ता थंयसर जो भास येता म्हणटा। हांव आतां एक प्रेस माध्यमांतसून ह्या गोंयच्या जनतेक एकूच सांगूंक सोदता, खंयची अशी मडभास आसा, खंयचो असो देव आसा जो वचोन गर्भकुडीन खुत्ता तो कोणी तो सांगचो। लिंगाक घट धरून खंयचो देव खुत्ता, खंयच्या देवाचेर ती भास येता आनी तो देवळान वचोन गर्भकुडीन वचोन आनी गोंयचो सीएम आसतना वयल्यान खुत्ता। म्हणजे गोंयची यंत्रणा खंय गेली, प्रोटोकॉल खंय गेलो। सीएम जेन्ना येता तेन्ना थंयसर सगळें साफ आसूंक जाय, क्लियर आसूंक जाय। आनी सीएम आसतना थंयसर जर हो जर हे जाता आनी सीएम तेजेर कसलोच आर्ग्युमेंट करिना, म्हाजो सीएमाचेर हो हे आसा की तूं थंयसर आसतना हे अशें कितें घडलें, तूं तुज्या यंत्रणेक तुज्या पुलीस इन्स्पेक्टराक जावं डीवायएसपीक कित्याक सांगूंक ना हे। म्हणजे हे अशें दिसता की कोणी तरी हेका सांगलेलें आसा, आमचे कडेन मागीर आमचे कडेन भाश्य करूंक ना, गेलो तो सीएम। पूण सांगूंक कित्याक गर्भकुडीन आमकां कितकेशाच जाणांनी प्रश्न केले सीएम आसतना अशें कितें घडलें काय म्हणून। आमी ताका हांवें जाल्यार प्रत्येकाक सांगलें तूं वचोन सीएमाक विचार।